सगळ्यांना नमस्कार. हांव मेघा मिलिंद शेणय विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनल अंतू प्रसार जावचे योग क्षेमा कार्यक्रमाक हांव सगळ वीक्षकांक स्वागत करता. आमगेर ओट्टू आसा ती डॉक्टर विशाखा भट, बॅचलर इन नॅचरोपॅथी अँड योगिक सायन्स, तशीची योगालय मंगळूरू संस्थेचे स्थापक. हांगे लगी आम्ही योगा आणि आहाराच्या विषयारी आमगेले जीवनशैलींतू फरक हाडच्याक मार्गदर्शन घेवया. हे एक एपिसोडांतू फर्स्ट पार्ट आम्ही आहारा विषयारी उलयताची, सेकंड पार्टांतू डॉक्टर विशाखा भट आमकां योगासन शिकयताची. डॉक्टर विशाखा आतां हेल्दी लायफस्टायल म्हणकुळ्ळे दोन विषय असतात, एक आहार आणि एक व्यायाम. आहारा विषयार उलोवप म्हणल्यार फस्ट आमकां मत्ते येवचे डायट म्हणून, आणि मस्त जनाक हे आसता की डायट म्हळ्यार कसं खाऊनच जेव म्हणून. तुमगे प्रकार डायट म्हणल्यार कसं? सो जनरल जावन नॉर्मली डायट म्हळ्यार आमी कसं खाण घेतांची, दॅट इज डायट. या आमी घेवची खाण कसं आसा आमगेल्या बॉडीक मेटाबॉलिझम इम्प्रूव करूंक, जो सेल डेव्हलपमेंटाक आनी आमगेल्या ग्रोथाक हेल्प करूंक, तसं फूड डायट म्हणून. बट आत्तां आमी ट्रेंडांत आसचे डायट चार्ट, डायट फूड. तसं डायट म्हळ्यार वी गो टू अ डायटिशियन, जो डॉक्टरले वच्चू न्हू, आमगेल्या पर्टिक्युलर प्रॉब्लमाक पर्टिक्युलर फूड फॉर अ पर्टिक्युलर पिरियड ऑफ टायम. सो आय वूड लायक टू स्ट्रेस ऑन पर्टिक्युलर पिरियड ऑफ टायम. इता म्हळ्यार खंयचेय डायट चार्ट आमी कसं घेतांची त्या एक रिजना खातीर, एक प्रॉब्लमा खातीर घेवचे. ते प्रॉब्लेम जाल्ले आमगेले सॉल्व जाल्ले कुडले ते आमगेले डायट चार्टय आमी थंयच राबोवका. डायट फूड कसं आसा राबोवन आमगेले नॉर्मल फुडाक येवका. सो डायट नॉर्मली कसं म्हळ्यार आमी खावचे तसले चांग खाण कसं आसा आमगेले बॉडी डेव्हलपमेंटाक कसं हेल्प करता ताका डायट म्हणचे. म्हणजे घरान तू प्रिपेअर केला? येस, हेल्दी गुड फूड. आता दोन टर्म्स, फास्टिंग एक स्टार्विंग म्हणून. हे फास्टिंग आणि स्टार्विंग हे दोन्ही कसं एक डिफरन्स हे दोन वर्डां? या ॲक्च्युली मस्त लायक क्वेश्चन आहे. तर मला मस्त जनांक डाऊट आसा, मला मस्त या डाऊट नाही. तांगेले प्रकार फास्टिंग म्हळ्यार स्टार्विंग, हांव त्या स्टार्व कोरका, हांव त्या फास्ट कोरका म्हूण आसतांची. बट इट इज नॉट रायट. फास्टिंग आणि स्टार्विंगाक ह्यूज डिफरन्स आसा. फास्टिंग म्हळ्यार ॲब्स्टिनन्स फ्रॉम फूड विथ युअर ओन विल. आमी फूल दीस आमगेले मायंडा सांगून तसले करचे तसले एक फास्टिंग. स्टार्विंग म्हळ्यार फुडली कालांतू खाणाक अनुकूल नाशिल्ले, सुमार टायम खाय नाशी, आमगेले बॉडीन तशें कसं पुरा वरलल सरलल एनर्जी पुरा खाली जावन युअर स्टार्विंग, लायक डिप्रायव्ड ऑफ न्यूट्रिशन. स्टार्विंग सिच्युएशन म्हळ्यार विदाउट युअर विल इट इज ओके. तशीच फास्टिंग म्हळ्यार आमगेले सेल्साक रेज्युविनेट करता. Starving is a nutrition deprived condition which will have negative impact on your body. आत्ता आमी फास्टिंग नावारी सुमार जन स्टार्व करता आसत. त्या विंगड विषय फास्टिंगा विषय नॉलेज उणी जावन कोण पुरा आ दीर्घ तंडून फास्टिंग करता आसत, दे आर स्टार्विंग. दॅट इज रॉंग. सो फास्टिंग एंड स्टार्विंग इज नॉट सेम. फास्टिंगाक आनी स्टार्विंगाक मस्त ह्यूज डिफरन्स आसा. हे फास्टिंग अंतू खंयचे प्रकार आसा? येस, फास्टिंग अंतू अनेक रीती असता. सो फर्स्ट वन हांव 3-4 एक तुमकां मेन्शन करून सांगता. फर्स्ट वन अन्न भिन्न म्हळ्यार आमी आतां कसं शीत जेवता आसची ताका सोण विंगड नमुने खाण खावचे, ते एक. नेक्स्ट वन फला, फ्रुट्स मात्र खावचे, फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स रॉ अंतू ओके. थर्ड वन इज द्रव्य म्हळ्यार खंयचे नमुनेचे ज्यूसेस पिवचे. फोर्थ वन आमी जला म्हळ्यार उद्दा मात्र पिवचे. फिफ्थ वन निर्जला, व्हेरी डिफिकल्ट. उद्दाकय नाशी करचे फास्टिंग इज व्हेरी डिफिकल्ट. आय डोंट रेकमेंड इट पर्सनली. बट कोण पुरा निर्जल उपवास करता आसची बॉडीक समर रेस्ट दिवका. इता म्हळ्यार हांव निर्जल उपवास करून विंगड काम करता, म्हगेले डेली रुटीन करता म्हळ्यार नॉट पॉसिबल. यू आर तुमगेले बॉडीक तुमी फोर्स करता आसची, पनिश करता आसची. सो एटलिस्ट उदक खाताय ओके, निर्जल फास्टिंग करतले जनान रेस्ट घेवका ओके. फर्स्ट दोन हांव सांगिल्ले अन्न भिन्न आनी फला, ह्या दोन फास्टिंग 14 years ताजे उणे आशिल्ले चेडवांनी जे आपल्याला कोर. बट आय डोंट रेकमेंड देम टू प्रॅक्टीस द्रव्य जला आनी निर्जला उपवास. इता म्हळ्यार ह्या 14 years उणे आसचे एजाचे तांगेला डेव्हलपमेंटल फेज, या ग्रोथ जावचे फेज, ह्या फेजांत आमी केदन फास्टिंग करून तांकां डिप्रायव्ड ऑफ न्यूट्रिशन करतांची ग्रोथ राबता.
सो ताजे निमित्ती ग्रोथ आकसने जावचे यू कैन हैव अन्न बिन्न म्हळ्यार विंगड खाण खावचे आनी फ्रुट्स आनी वेजिटेबल्स खावचे तांकां तांगेले डेली रिक्वायरमेंट्स तांकां जावचे जाल्यार जाता सो तांणी त्या फॉलो करूं या एक नमुनेचे सेकंड वन आमी रिलीजियस फास्टिंग कसं करतांची एकादशी उपवास जेव्हा संकष्टी उपवास करतांची तसल फास्टिंग आनी ಕೆಲವು ಜನ ಮಂಡೇ ಸೋಮವಾರ ವ್ರತ ಶುಕ್ರವಾರ ವ್ರತ ಪುರ करतांची त्यावेळी एक नमुने फास्टिंग आयता अनेक एक इंटरमिटंट फास्टिंग आमी पुरा जन हें आयकून आसतांची आनी पुरा जाणां डावट आसता ह्या बद्दल सांगव्या ह्या कोर येतव्या म्हूण आमी आमगेले ट्रेडिशनल रूट्स चमकलारी फुडली कालांतू केन्ना आमी रान्नांत आसता आशिल्लीं लायट्स नाशिल्ले तेदना आमी दोन मील खावचे आशिल्ले एक सन रेज जाताना आनी एक सन सेट जावचे फुडें सो ह्या तेदना दोनी मील खावचे आशिल्ले तेदना तांतू इम्पॉर्टन्स कसो आशिल्लो म्हळ्यार बिईंग वन विथ नेचर कितली इम्पॉर्टंट म्हूण कळतांगा इता म्हळ्यार 7 o'clock फुडें सनसेट जाता सनसेटा फुडें तांगेले डिनर जावन आसता म्हळ्यार ताजे नंतर कसले खाण ना सो आमगेल खाण जावन निद्दोच भितर आमगेल केल्लेल खाण डायजेशन जावन आसता ओके आनी आमगेल मेटाबॉलिझम बारी चांगलं आसता ते म्हळ्यार सकाळ खावन आसतांची तुमगेल रक्त तुमगेल पोट रक्त करून आसता डायजेस्टीव फ्युअल पुरा रिलीज करून इट विल बी वेटिंग when they'll get the food ते खावन जाली कूडले डायजेस्टीव फ्युअल आशिल्ले निमित्त लायक मेटाबॉलिझम व्हेरी फास्ट जाता सो ताजे निमित्त आमगेले डायजेशन निद्दोच पुढे जावन आसता सो आत्तां आमी 3-4 मील्स खातांची संस्कृतांत एक श्लोक आसा एकभोक्ते महायोगी द्विभोक्ते महाभोगी त्रिभोक्ते महारोगी आनी चतुर्भोक्ते सदा रोगी म्हणून ह्या श्लोका प्रकारे आमी दोनी पंत खावका बट आतां आमी सो यूज टू 3-4 पंत खावचे चल्ला कोणाक पुरा हे अवॉयड कोरून दोनी मील खावका म्हूण दिसता तांकां एक स्टार्ट करूंक हांव एक सना ह्या दिवेता तुमी सकाळचे न्ही दनपाराचे खाण नॉर्मली खायांची राती कसं खाण खातांची 7 घंटा पुढे फ्रुट्स वेजिटेबल्स ज्यूसेस तुमकां फ्रुट्स आनी वेजिटेबल म्हळ्यार एक सान कुडकू खायांची म्हणा खावका जाल्यार अर्द वॉटरमेलन फुल खायांची नो प्रॉब्लम टील यू फील फुल ईट इट च्यू इट वेल ईट इट नायसली ओके या फ्रुट्स आनी वेजिटेबल्स कसं आसा आमगेलें डायजेशन फास्ट करूंक आनी तांगेलें डायजेशन फास्ट येची ते हेवी फूड न्हय लायट फूड ते ओके तर तुमी अशी स्टार्ट करूं सो या इंटरमिटंट फास्टिंग या ऑल दीज आर डिफरंट टायप्स ऑफ फास्टिंग तुमकां जत म्हणजे जाल्यार करूं आमगेल्या फिजिकल एक्टिविटी वयरी डिपेंड जावन आसता तुमगेले काम नीड्स एनर्जी जाल्यार तुमी खावूंक जाता सो इट्स फायन एंड नॉर्मल नाव आतां सिच्युएशन आतां नॉर्मल जावन गेला तशीची न्हीद वय आमी आतां कसं जाला म्हळ्यार खेल्ली कुडले न्हिद तांची गॅप बिटवीन आवर फूड अँड आवर स्लीप इज व्हेरी लेस तेदन कसं जाता म्हळ्यार आमगेल्या न्हिदेक वचून येतना डायजेशन जावन आसना तुमकां डीप स्लीप बरें येना इफ यू ऑब्जर्व वेन युअर स्टमक इज फूल डीप स्लीप पडना आमगेल्या बॉडी आमगेलें डायजेशन फुडें जावन आसल्यार बॉडी विंगड कसं रिपेर आसा ताका फोकस करूं बट आमगेले आतां खावन जाले कुडले न्हिदोच निमित्ती आमगेलें डायजेशन स्लो जाता बॉडी पुरा फोकस डायजेशना वयरी घालल्यार आमगेलें डायजेशन स्लो आसता मेटाबॉलिझम वापस उणी जाता वता आनी आमगेले एबडोमिनल फॅट कसो आसा थंय तुकून स्टार्ट जाता त्या एक आनीक एक आमी नॉर्मली आमकां पुरसद मेळ्ळ्यार न्हिदोन पडलींची त्या लायक टायम ना तील टायमार न्हिदोची बरें आमी एवॉयड करता यू आर इनवायटींग ट्रबल नॉट जस्ट पुटींग ऑन वेट यू आर इनवायटींग मेनी अदर ट्रबल्स सो आमी न्हीद काडचे राती मात्र आसता दनपाराची न्हीदय आसचेना नॅप म्हळ्यार ते स्लीप जावन वता ओके सो दनपाराची न्हीदय आसचेना बट आतां तुमी तुमगेला ते एबडोमिनल फॅट चड जाता कोणाक पुरा केल्लेल पुरा खावन जातरी न्हीद काण जेव तुमी गॅप दवरता मेन 2 to 3 hours ऑफ गॅप आनीक एक कसो करूं म्हळ्यार तुमी जेवण जाले नंतर वज्रासनार बैसुका 10 minutes पुणी बैसल्यार तुमी एबडोमिनल फॅट कसो आसा एवॉयड करूंक हेल्प जाता बिकॉज वज्रासन आमगेलें डायजेशन आनी मेटाबॉलिझम इम्प्रूव करूंक हेल्प करता सो आफ्टर युअर मील एटलीस्ट 5 to 10 minutes वज्रासनार बैशांची 10 minutes कंटिन्यूअस बैसून फोर्सफुल करूनकांची 5 minutes बैसून रेस्ट घेयांची मागीर वापस 5 minutes करूं सो तशी करूं अँड स्लीप दॅट इज अ व्हेरी गुड थिंग सकाळची न्हीद एवॉयड करयांची सो दॅट राती आमकां लायक न्हीद पडटा तुम्ही फास्टिंगा विशयारी आमकां सांगलें हे फास्टिंग केल्यार कसो पुरा एक एडवांटेजस आसता वय सो हांव फास्टिंग तुमकां सांगतना आनीक एक टायप्स ऑफ फास्टिंगांत एक विसरली आमी फुडें 10 days ऑफ फास्टिंग म्हूण करता आशिल्लींची म्हळ्यार आमी डिग्रींत आसतना आमगेले सरान सांगल्या तुमी
एक पेशंटाक आतां प्रिस्क्रायब करता तुमकां गोप्ता सुका फास्टींग करता तुमगेल्या आंगांत कसा जाताच हाऊ डिफिकल्ट इट इज ओन्ली इफ यू नो ते कितली कश्ट म्हणजे तुम्ही मुखारच्यान कन्विन्स करूं जाता कशें पुरा जाता फुडें सांगू येता तांकां म्हणून. सो आमी 10 days फास्टींग केली ह्या कोणाक पुरा म्हळ्यार आतां 2-3 months तुमगेले वाडीक आसा हॅव टू रेड्यूस वेट जेवो इमिडिएट कोणाक पुरा वेट रेड्यूस कोरका म्हण आसा तांकां ह्या पुरा भारी सांग. सो स्टार्टींग आमकां बॉयल्ड डायट दिलें ताजे नंतर बॉयल्ड डायटा नंतर आमकां रॉ डायट म्हळ्यार फ्रुट्स एंड वेजिटेबल्स अलॉंग विथ द ज्युसीस दिले. ताजे नंतर 3rd day आमकां ज्यूस मात्र दिलें. 4th day तुकून ओन्ली लेमन हनी ज्यूस फॉर नेक्स्ट 3 to 4 days. सो त्या टायमार आमकां कळटा आमगेल मायंड कितले रोल प्ले करता तूं म्हणून आमगेल फिजिकल बॉडी मात्र न्हय आमगेल फिजिकल बॉडीक सुस्त जावन आसल्यार मायंडान कमांड दिल्यार आमगेल फिजिकल बॉडी करताचीच ते. सो ताजे नंतर वापस आमकां आमगेल्या ज्युसीस आहा न्हू रॉ डायट आहा न्हू बॉयल्ड डायट आहा न्हू आमगेल फास्टींग ब्रेक केला. सो ह्या फेजान तूं 10 days इज अ लॉंग टायम बट आमकां 10 days मे बी आमी ओटू आशिल्लींची वी वर देर फॉर ईच अदर आमगेले क्लासमेट्स पुरा ओटू आशिल्लींची. सो आमकां मोटिवेशन मेळ न्हू आमी 10 days आरामेर केले एक आमी 100 जण आशिल्लींची एकल्यांक येतून कसं न्ही जायनी. सो इट्स ऑल इन आवर मायंड एंड वी वर फिलींग मोर एनर्जेटीक एवरी डे. ओके सो आमगे फास्टींग करचे निमित्ती आमगेले सेल्स रेज्युमिनेट जाता आनी आमगेल्या रिसर्चा प्रकार 10 hours to 4 days तुकून कोण पुरा फास्ट करतांची तांगेल बॉडीन तूं ऑटोफेज म्हळ्यार एक प्रोसेस स्टार्ट जाता. ह्या कसं ना म्हळ्यार आमगेल पुराजनल बॉडीन तूं नाका जाल्यार सेल्स हार्मफूल सेल्स आसता तशीच लायक सेल्सय आसता. ह्या हार्मफूल सेल्स आमगेल बॉडी तुकून वचुका बट आमगेल सेडेंटरी लायफस्टायल आमगेल मस्त फिजिकल एक्टिविटीज नात आमगेल खावची खाण समना ताजे निमित्त पुरा ते टॉक्सिन्स आमगेल बॉडी भितरी आसता हाजे निमित्ती आमकां अनेक व्हड प्रॉब्लेम्स येवचे स्टार्ट जाता. सो ह्या आमगेल फास्टींग करचे निमित्ती ह्या गुड सेल्स कसं आसा ह्या बॅड सेल्साका खातांची ओके आनी दे थ्रो इट आउट ऑफ युअर बॉडी इन अ सिंपल वे आय एम एक्सप्लेनिंग दीस. ओके ह्या कितले टायम म्हळ्यार आतां कॅन्सर पेशंट्स कोण पुरा आसन्स तांणी बरें ह्या फास्टींग करून हाजे बेनिफीट घेता आसनची. ओके सो ह्या एक बेनिफीट ताजे. सो आमगेल बॉडी तुकून केदन पुरा ह्या टॉक्सिन्स नाका जाल्यार भायर वता फ्री रॅडिकल्स पुरा भायर वता आमगेल एजिंग प्रोसेस स्लो डावन जाता वता. आय एम श्योर एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी यंग एंड एनर्जेटीक एंड लूक यंगर ऑलवेज. सो ह्या फास्टींग तुमकां भारी सांग आनी आमगेल्या नॉट जस्ट यंगर दिसता आसचे एजिंग स्लो जावचे ओट्टू आमगे लायफ स्पॅन चड जाता वता. सो दीज आर फ्यू ऑफ मेनी फास्टिंगाचे बेनिफिट्स. ह्या मस्त ಸ್ವಲ್ಪ हांव सांगिल आतां बट फास्टींग हॅज लायक मिरेकल जाता आमगेल बॉडीन. तशीच डायट ट्रेंड्स म्हणून सुरू जाला कीटो डायट जोवो विगनिझम जोवो तशीच मस्त पुरा नाव आसा हाजे बद्दल तुम्ही कसं सांगचे इष्ट पावताच. खंयचे आतां हांव फर्स्ट सांगिल्लें आय हॅड मेन्शन फॉर अ पर्टिक्युलर पिरियड ऑफ टायम त्या कसं आसता त्या फॉलो करूं का आमी कीटोज थ्रू आउट आवर लायफ करता म्हळ्यार इट्स इम्पॉसिबल. आमगेल बॉडी रन जावच्याक कार्बोहायड्रेट प्रोटीन फॅट इन इक्वल अमाउंट जावका. ओके तुम्ही एक फॅट मात्र खातांची प्रोटीन मात्र खातांच म्हळ्यार आमगेल बॉडीक ಸ್ವಲ್ಪ टायम जाता शिवाय ताजे नंतर जायना. ह्या पुरा तुम्ही कसं करता आसनची ಸ್ವಲ್ಪ पिरियड ऑफ टायम केल्यार चंद आनी हेल्दी ऑल्सो ताजे नंतर न्हय. आमगेल्या बॅक टू आवर रूट्स येवूंक आमगेल्या कसं आमगेल मील आसा आमगेल मील कशें आसुका म्हळ्यार तांतूं पुरा बॅलन्स्ड जावन आसुका तसल मील आमी खावका त्या आमगेल देहाक जावका जाल्यार तसलें. आतां आमी वेट रेड्यूस करूंक सुमार पुरा करता आसनची ह्या वेट आमीच आमकां इनवायट करून घेतील तसलें आमगेल सेडेंटरी लायफस्टायल करून घेवन लग्जरी लायफ म्हणून पुरा ऑटोमॅटिकली जाता आमगे कसं नाही बाग सुका आनी त्या पुरा आसना ताजे निमित्त आमी इनवायट करून घेतिले. सो आमी आतां कितले वेट रेड्यूस करचे ओवरनायट जावचे इम्पॉसिबल. सो तुमी कसं नाही एफर्ट घाल केल्यार तुमकां टायम दिवका तुमी शुडंट फोर्स युअर सेल्फ आमगेल वेळ लोड घालूनाचे. ओके आनी मेन थिंग म्हळ्यार डेली वेट चेक करचें राबोवका. ओके आमगेल वेट घेवच्या गेन करूंक कितली टायम घेवन आसता ताजे चड जो तितले टायम आमकां वेट रेड्यूस करूं जावका. ह्या हांव मेनली प्रेग्नेंट जावन डेलिव्हर जाल्या जेन्ना सांगता सर मस्त वेट रेड्यूस करता म्हणून आमकां दिसता म्हळ्यार आमकां मिररार पळोवन घेवचें जायना. आय एग्री बिकॉज आमी स्लीम एंड ट्रीम आसतांची सडन आमी ब्लोटेड थोड्यो जावन दिसतना आमकां दिसता. बट रिमेंबर तुम्ही 9 months घेतला त्या वेट पुट ऑन करूंक यू वील टेक another 9 months or plus to reduce it. You have patience जाता.
सो आमगेल मील आमतू पुरा आसुका या कीटो डायट ऑल दीस फॅट रिच मात्र खावचे ते पुरा पर्टिक्युलर पिरियड ऑफ टायमाक मात्र. तशी तुम्ही आता बॅलन्स्ड मील म्हणून सांगले तसे आमगे वीक्षकांक एक ब्रेकफास्ट लंच आणि डिनर ऑप्शन कसं नाही तुमगेला आमगेले आमचिगले व्ह्युअर्स आशिल्ले न्ही ते आय गो थ्रू दॅट पाथ ओनली. आमगेले आमचिगले खाण जेवण कसं आसा इट इज दी बेस्ट. सकाळची ब्रेकफास्ट आंतू कोट्टो पोळो इडली सुर्नळी पोवा चटणी मुगा उपकरी असलंतू पुरा कवर जलते. पोळ जल्ले तांतू सुर्नळ जल्ले मुगा उपकरींतू तांतू प्रोटीन रिच मेळटा आनी आमगेले चणा उपकरींतू लायक प्रोटीन आनी मेळटा आमकां. सो असलंतू आमगेले ब्रेकफास्ट ऑप्शन केन्ना याच असो. ओके आनी कोणाक पुरात वेट लॉस जर्नी तांची तांकां जावं जाल्यार तुमी ओट्स मील खावेत तूप लायक कोण घालून खावेत. ओके तूप फॅट म्हणू कांय नाशी आसता म्हूण ना खावेत तुमी. ओके सो या आमगेले ब्रेकफास्ट ऑप्शन जावंक असो. आनी लंचांतू आमगेले शीत उकडी तांदूळ शीत आनी सार आमगेले दाळीतोय इज प्रोटीन रिच रायस इज कार्ब आनी आमगेले ताजे वयर तूप घाल्यार जाल्यार इट्स फॅट सो इट्स कंबायन्ड देर ओनली. आनी ताजे नंतर आमगेली उपकरी आसता कशी. सो ऑल दोज थिंग्स आर व्हेरी गुड. आमी मसला रांदय चड तळ्ळल रांदय त्या पुरा आमचे गेल्यान ಸ್ವಲ್ಪ चड आसा ते आमी कट डावन कोरयता. ओके रात्रीच्या फूड ऑर्डर सांगेल म्हणके वी कॅन गो फॉर फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स इफ पॉसिबल. ना तुमकां मस्त स्ट्रेनियस काम आसा बॉडीक एनर्जी जावका म्हणजे पॅज इज द बेस्ट. ओके येस तुम्ही लायक ऑप्शन दिला हे पुरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर ऑप्शन तुम्ही कसं दिला हे कितले म्हणजे प्रमाण रे खावका आणि कशी घेवका. या सो आतां पुरातन कॅलरी काउंट करून खावचा स्टार्ट जाला. सो दीस कॅलरी कॉन्सेप्ट आमगेले ट्रेडिशनांतून ना. ओके आमी खावचे आमकां पोट भरचा खावचे. सो तुमकां केदान पोट भरता खावचे राबोया. ओके सो निंगल म्हणके कितली खावका नॉर्मल सायंटिफीक जावन सांगता जाल्यार 2500 to 3500 कॅलरीजा भितर आमी खावका. बट कोणे आमी आतां काउंट करनी जाल्यार सकाळ तुकून राती खेळ्ळा ताजे भितरी येता आमकां. सो यू डोंट हॅव टू थिंक अबाउट कॅलरी अँड ईट. तुम्ही कसा खातांची हांव सांगिला आतां खाण जेवण आमची खाण जेवण कसा खातांची राती भितर म्हणटना तितली आमी कवर करून घेतांची आमकां उणे जायना चड जायना. सो कॅलरी काउंट करून खावचे राबयनांची. यू कॅन ईट वेन यू आर हंग्री दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आतां मी कसं जाला म्हळ्यार पोट्टा बुकेन खावचे न्ही जनांक पोट्टा बूक म्हळ्यार गोत्तू ना. वी ईट वेन वी आर बोल्ड. इट्स नॉट वेन यू आर हंग्री यू ईट वेन यू आर बोल्ड. So you keep on eating. Prime asa khatta astanchi gara kasagi disle khatta astanchi. Wait for your hunger call. Tumka potta book jatan tumgel mind sangta khamu tadan khayanchi. So that is the way to eat, not counting the calories. तशीच प्री मॉर्निंग प्री ब्रेकफास्ट रिच्युअल म्हणून असता म्हळ्यार सकाळी उठेल कुडलेची ಸ್ವಲ್ಪ जन लेमन वॉटर हनी घेताची ಸ್ವಲ್ಪ जन सोक्ड नट्स खाताची. तशी तुम्ही कसं नाही रेकमेंड करताची. सो इट डिपेंड्स ऑन एव्हरी इंडिव्हिज्युअल कसं नॅक कतीरा खाता संची म्हणून. फर्स्ट उठायला कुडले खाव कसं कोरका म्हळ्यार एक 2 ग्लास जेव्हा 3 ग्लास जाल्यार उद्दा पिवका फर्स्ट. या उद्दा पिवचे निमित्त कसं जाता म्हळ्यार आमगेले बावेल मुवमेंट स्टार्ट जाता. कोण उद्दा की वॉर्म उद्दा. ओके या दिस इज आर फर्स्ट केन्ना चेरडू आतकून एज जलताय या एक अभ्यास केल्यार कसं जाता म्हळ्यार तुम्ही 2 ग्लास उद्दा पिवन जात तरी तुमगे वॉशरूम तुमकां आपयता. इट्स दॅट क्विक अभ्यास जाल्ल्या जनांक. सो सुमार जनांक पॉप्युलेशनाक कॉन्स्टिपेशन इज अ प्रॉब्लम. मस्त जन प्रॉब्लम हे फेस करता चेरडूआं तुकून फेस करतांची. सो ह्या उद्दा पिवचे अभ्यास त्या चेरडूआंक स्टार्ट करयांची. इन टायम लायक पिरियड ऑफ 2 to 3 months भितर तांकां अभ्यास जाता. उद्दा पिल्ली कूडले आमकां मोशन भायर येता बावेल मुवमेंट इम्प्रूव जाता पेरिस्टाल्टीक मुवमेंट स्टार्ट जाता. This is, I've seen this in many people. कोणाक पुरा हांव सांगला तांकां पुरा आतां कॉन्स्टिपेशन उणी जावन तांगेले बावेल मुवमेंट्स चांग जाला. दीस इज आर फर्स्ट ऑलवेज एवरी डे. ओके आमकां कोणाक पुरा आतां वेट लॉस कोण घेवका तांणी लेमन हनी ज्यूस सकाळचे पिवेत. ओके आनी मस्त हून उदकाक हनी घालची नाका वॉर्म उदक आसा. आनी सेकेंड वन कोणाक पुरा डायबिटीज आसा तांकां ब्लड शुगर लेवल उणी हाडटा तांणी ओवरनायट सोक्ड मेथी सीड्स खावेत. सो मेथी सीड्स आर गुड फॉर देम. ओके आनी कोणाक पुरा डेली लेमन हनी म्हाका पिवचें जायना म्हणटांची तांणी 1 स्पून चांग घी घरांत केल्लें घी कसं आसा तें 1 स्पून खाली पोटार घेतल्यार
weight loss help जाता. So सुमार जन ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ he is fat आम्ही put on करनांचे म्हणून. No, it's not true. तुम्ही empty stomach अंतु 1 tablespoon full खाऊन पडायांची your weight loss process will begin. And also ghee is a fat, I agree. It all depends on तुम्ही कशी त्या तुमगेल बॉडी घेतांची. आता स्वीट आणि तोळूक घी यूज करता ताजी कॉम्पोजिशन विंगड जावन आसता त्या आमगेल देहाक चांगले. या घी तशीच आमी खातांची जेव्हा आमगेल पेजे घालून खातांची त्या परत सांग तशी यू कॅन टेक इट इन दॅट वे. पण कशी खाताची ताजी इम्पॉर्टंट. आता तुम्ही वेट लॉस म्हणून सांगले आजकाल वेट लॉस पिल्स जेव्हा शेक्स ते पुरा येवचे स्टार्ट जाला म्हणल्यार एक क्विक वे म्हणून सांगेत हाज बद्दल तुम्ही कसं सांगचे इष्ट पाव. सो आता आमगेल जनरेशन कशी जाला म्हळ्यार पिल फॉर एव्हरी इल कॉन्सेप्ट. पूरा इल्लाके पिल घेवका. फर्स्ट ऑफ ऑल ओबेसिटी इज नॉट अ इल. ओके बट पिल फॉर एव्हरी इल कितले बद्द म्हणून गोतना बट देर सर्टेनली इज अ इल वेटिंग फॉर यू आफ्टर यू पॉप अप एव्हरी पिल. ओके तुम्ही पुरा प्रॉब्लम केदन पिल घेतांची ಸ್ವಲ್ಪ टाइम नंतर अनेक प्रॉब्लम तुमकां अवेट करता आसता. Okay, so there certainly is a ill waiting for you after you pop up every pill. Always remember this. आणि हांव मोदल सांगिल बरी तुम्ही त्या वेट पुट ऑन करूक सुमार टाइम घेवन आसतांची तेदन तुमकां गोत्ता सुका ना 1-2-3 वेट ॲड ऑन करताना लायक नाव हॅव टू रेड्यूस. सो यू डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स. ओके इट इज नॉट गोइंग टू लायक आमकां त्या मुखार ताय आपोवन व्हरना. सो तुम्ही कशी त्या वेट पुट ऑन केला तशीची हगूर वेट रेड्यूस करूक प्रयत्न करूक जाता. डेफिनेटली जाता. ओके ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಜತ್ತಾ ಪೂರಾ ವೈ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಐ ವುಡ್ ಟೆಲ್. ಹಾವ್ ಯಾ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಕತಿರ್ ಮಾತ್ರ ಮೊನ್ನೆ आणि कंचे स्मॉल सिम्टम्स सना ಮತ್ತೆ दुखी ताका या मेत पिल्ल घेता संजी म्हणजे आमगेल बॉडी इंतू कसने शक्ती ना कसं म्हणजे दुखी तरसत शक्ती ना जल्ला. सो हक्क पुरा पिल्ल घेऊ नकांची. प्लीज फॉरगेट पिल फॉर एव्हरी इल कॉन्सेप्ट. तशी ती एक सगंट संजवाड म्हणताना मस्त जनक एक क्रेविंग असता जंक फूडाचे फास्ट फूडाचे ते एक क्रेविंग म्हणजे तांकां एक आसता सकाळी उठेल आसता आता फुल हेल्दी जेवका म्हणून जाल्यार सगंट म्हणताना एक भाईचे एक क्रेविंग असता. हे कशी एक डील करचे क्रेविंगाक. ओके सो क्रेविंग येताना फर्स्ट आवडल सांगेल म्हणजे माइंड प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. फर्स्ट थिंग आमगेल माइंड आमगेल कंट्रोलर असल्यार आमी कसने कोरयता. बट डेफिनेटली मनुष्य म्हळ्यार पुरा खाण आनी कलरफूल फूड पळयतना आमकां खावका म्हूण दिसचें इज व्हेरी नॉर्मल. आमी कशें कोरयता म्हळ्यार एक मुष्टी नट्स पुरा जाणां ड्राय फ्रुट्स इश्ट आसता पुरा जाणां एक मुष्टी ड्राय फ्रुट्स खाव येता. तुमगेल मुष्टी तितले कोणाले हॉटेल मुष्टी न्हय तुमगेल मुष्टी तितले ड्राय फ्रुट्स तुमी खाव येता. आय एम श्योर ड्राय फ्रुट्स मस्त जाणां इश्ट. सो तुम्ही तशी तुमगेल्या सॅटिस्फाय कोण घेवता तशीची हेल्दी वे आता ड्राय फ्रुट्स लड्डू कोरयता ताका तुम्ही शुगर घालका म्हणना तुम्ही वय जागरी घालका म्हणना तुम्ही डेट्स कसं आसा रेझिन्स कसं आसा तांतूच कोरयता तुमकां स्वीटनेस तांत मेळटा आनी इट इज व्हेरी टेस्टी. ट्रस्ट मी इट्स व्हेरी टेस्टी. चेडूंय खातांची आनी अँड इट्स अ हेल्दी ब्रेकफास्ट हेल्दी फूड हेल्दी स्नॅक कसं आसा त्या फुडें कोर न्ही दवरत तुम्ही डेली कोरका म्हणिना. एक 10 days एक पंता तशें कोर न्ही दवरत यू कॅन ईट दॅट ऑल्सो. आनी ಕೆಲವು जनांक ज्यूसस इश्ट आसतात आनी ज्यूस कोण पिवेता. सो अनेक रीती असल एडॉप्ट केल्यार तुम्ही जंक फूड अवॉइड कोरता टू सर्टेन एक्सटेंट बट आफ्टर दॅट इट्स ऑलवेज युअर माइंड. अनेक क्वेश्चन म्हाका तावळे निमगूचे विसरले. आतां नॉन व्हेजिटेरियन्सांक प्रोटीन सोर्सेस चड आसा म्हळ्यार एक ऑप्शन चड आसा म्हणून सांगताची व्हेजिटेरियन्सांक प्रोटीन सोर्सेस उणे म्हणून सांगताची. तुमगे प्रकार व्हेजिटेरियन्सांक कसं नाही प्रोटीन सोर्सेस. आमगेल्या खाणांत दाळीतो दाळ इज प्रोटीन रिच. ओके आमी आतां दाल खिचडी म्हणून कोरयता कोण पुरा वेट लॉस जर्नी तशेंच तुमी दाल खिचडी बरें कोरयता तांतूय दाल मूंग दाल आसता तांतूं दॅट इज ऑल्सो व्हेरी प्रोटीन रिच. तुम्ही या कसं पनीर इज ऑल्सो प्रोटीन रिच आणि सोया चंक्स या बी खावेता आणि टू सर्टेन एक्सटेंट नट्स ऑल्सो हॅव प्रोटीन इन देम. सो ऑल दीज आर लायक हांव सांगेल म्हणजे पुरा ಕೆಲವಂತೂ पुरा आसता आतां नट्स ಅಂತೂ ಫ್ಯಾಟ್ ರಿಚ್ಚೇ आसता प्रोटीन्सय आसता. सो तशी तुम्ही असल पुरा तुमगेलंतೂ ಡೈಲಿ ಅಂತೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕೊಂಡ್ಗೇಬೇತ. आता व्यायामा ಬಗ್ಗೆ उलोव्या. एक मनीस आता लायफस्टायल चेंज करता म्हळ्यार कशें तांगेले एक लायफांत व्यायाम इंट्रोड्यूस करया. सो स्टार्टिंग आमी व्यायाम इंट्रोड्यूस करूंक वेट लॉसा खातीर
कसं करता म्हळ्यार फर्स्ट योगांतू षटक्रिया म्हूण आसा. ओके, षटक्रिया म्हळ्यार 6 क्लेन्झिंग टेक्निक्स. सो हांतू अनेक आसात, तांतू 2 आमी अभ्यासू फर्स्टाक कोन्न घेवता. एक वमन दवती आनी एक शंख प्रक्षालना म्हणून. ओके, ह्या वमन दवतींतू आमगेल्या चड आशिल्ल्या पित्त आनी बॉडी आमगेले पोट्टा लायक ताय कसं पुरा नाक जाल्लो आसा त्या पुरा क्लेन्स जावन वता. सेकेंड वन शंख प्रक्षालनांतू आमगेले तोंडातून सकल ताय कसं पुरा नाक जाल्ल्या इंटेस्टिनल वॉल्सान स्टक जावन आसता तसले सुमार वरस तुकून स्टक जाता पुरा भायर हाडून फुल क्लेन्स जाता. सो ह्या कोरून जत्तरी आमगेल्या योगाभ्यासा वयर आमी योगाभ्यास करता म्हणना तुम्ही तुमगेल कसं चॉयस आसा स्विमींग असो स्किपिंग वॉकिंग जॉगिंग कसं नाही करत. ओके, फर्स्ट तुमगेल बॉडी क्लेन्स कोन्न घेवन तुमगेल कसं इश्टाचे फिजिकल ॲक्टिविटी आसा ताका तुमी वचूं. ऑलवेज रिमेंबर फिजिकल ॲक्टिविटी कोरून आमकां जावका जाल्यार खत्तांची वेट रिड्यूस जावका म्हळ्यार जायना. तुमी फिजिकल ॲक्टिविटी ಒಟ್ಟು तुमगेले आहार कसो आसा त्या वे मॉडरेशन अंत खावका लायक खावका. मॉडरेशन म्हळ्यार जंक फूड थोडे खाता म्हळ्यार त्या वे जायना. आरोग्य म्हळ्यार कसं हेल्दी फूड आसा त्या आमी घेवका. एक वाराक म्हणजे एक वारांत कितले एक्सरसाइज करता एक मनशान इफ पॉसिबल एवरी डे 1 hour आमकां दिवचें जाल्यार भारी छान. बिकॉज यू शूड बी युअर प्रायोरिटी. ओके, आमगेली प्रायोरिटी नाही जाल्यार वॉट इज मोर इम्पॉर्टंट वॉट एल्स इज मोर इम्पॉर्टंट. ओके, सो आत्ता बट जनांक पुरसद ना. सो एटलीस्ट 30 minutes a day 150 minutes a week is very much important. म्हळ्यार आमी आतां एक्सरसाइज म्हळ्यार योगाच करता म्हणना कोणाक योगा म्हणटना कसं नाही करयांची तुमकां इश्ट आशिल्ल्या वॉकिंग वचुका जो बाय तुकून उद्दा काडचे एक नमुन्याची एक्सरसाइज जाता फिजिकल ॲक्टिविटीची. बट आमी आतां त्या करनाची तितलेची. ओके, सो आमी आतां डेली आमगेले केलो जनांक फिजिकल ॲक्टिविटी चड अशें काम आसा तांगेले थंयची जाता. आमकां कोणाक सेडेंटरी लायफस्टायल आसा कसं नाही फिजिकल ॲक्टिविटी ना तांणी तुमगेल चॉयस आतां खंयचे एक हाफ एन आवर पुणी करता. आता मिगेल म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿತ್ಸ್ और ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ म्हूण एकच म्हळ्यार हांव नेटार ಸ್ವಲ್ಪ जन वय म्हणटाची ಸ್ವಲ್ಪ जन नाही म्हणटाची तशी तुमगेल तुकून एक क्लॅरिफिकेशन मेळो म्हणून. क्विटिंग रायस म्हळ्यार आतां रायस क्विट करता आनी बरें चपाती आमी खावका म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ जन सांगताची. ओके, सो रायस आमी कंची रायस खातांची म्हळ्यार मस्त इम्पॉर्टंट जाता फर्स्ट. आनी आवडोल सांगिल म्हणके आमी केलो पुरा फूड आमगेल हांत तुकून काडू जायना. रायस इज वन आमगेल स्टेपल फूड ते. ओके, आमगेल स्टेपल फूड म्हळ्यार कसं आसा आमी तें घेवूका. ओके, फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टायम यू कॅन स्टॉप हॅविंग रायस बट नॉट ऑलवेज लायक लायफ लाँग आनी रायस खायना म्हळ्यार इट्स नॉट पॉसिबल फॉर दीस वेदर फॉर दीस आमगेल लोकॅलिटी कसं आसा तशी. नॉर्थ इंडिया चमकला तांणी चपाती सोड जायना तांकां त्या तांगेल स्टेपल फूड. सो आमगेल स्टेपल फूड कसं आसा तें आमी घेवूका जाता. अँड यू कॅनॉट ब्लेम रायस फॉर युअर वेट गेन. तुमगेल अनेक विंगड रिजन आनीच तुमी वेट गेन जावन आसा इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द रायस. So rice may be one small contributing factor. As I told, you might be eating and you might be sleeping soon. So that is causing your weight gain. So we shouldn't put the blame on the rice. Complete एक रायस निमित्ती म्हणून. आणि फ्रुट्स म्हळ्यार केळे जो आंबो खाल निमित्ती वेट गेन जाता. सो आमी एक केळ खेळल निमित्ती वेट गेन जाता म्हणून कोणेय लेखतांचे लायक आमी आतां कंचे फूड आतां लायक फूडाची बनानाची आमी एक 15-20 म्हाका इश्ट म्हूण खेळ्ळे कंचे फूड आसता तसले. आतां चिप्स म्हाका इश्ट म्हूण सुमार खेळ्ळे. सो देन यू पुट ऑन वेट. ते कंचे फूड आसा एक लिमिटाकय चड खेळ्ळे नंतर यू पुट ऑन वेट. ओके, सो बनाना इज व्हेरी रिच इन पोटॅशियम. इट हॅज मेनी अदर बेनिफिट्स. आमगेल कफ केलो पण चड जाता म्हणटा तुमी 2-3 केळ्ळे दनपारच टायमार खायांची. आनी कोणाक पुराय ह्या वेट पुट ऑन करचे मनांत आसा सांगल्यार यात क्लियर जायनी तुमी कसं करयांची तुमगेल जेवणा फूड या फ्रूट खायांची. द ओनली रिजन बींग तुमी फ्रूट केली नंतर तुमगेल जेवण उणी जाता म्हळ्यार तुमगेल फ्रुटा निमित्त तुमगेल पोट ಸ್ವಲ್ಪ बोर नासता. सो नाव कमिंग टू मँगो कम्स अंडर सीजनल फ्रुट्स. आमी कशी खावका म्हळ्यार लायक ह्या सांगता हितबूक मितबूक शुतबूक ऋतुबूक म्हणून म्हळ्यार आमकां हीत आशिल्ली खाण खावका आमी म्हळ्यार मुखार येताना मिगेल एग्जाम्पल घेतल्यार आय बेसिकली डोंट लायक पिझ्झा बर्गर म्हाका तें इश्ट ना. बट मिगेल ಒಟ್ಟು जन खाता आसा म्हूण हांव खाता आसा म्हाका तें हीत नाशी खावचें. सो हीत आशिल्ली खाण खावका. आनी मितबूक म्हळ्यार
क्वांटिटी कंट्रोल आसूं का आमकां कितली जावका तितली खावका उणी करूनच बट कितली जावका की तितले खावका प्लेटांत वाडला खाली फोरका म्हणून जेवो वायट जाता ह्या बायल मनशां मस्त आसता वायट जाता म्हण खावचें जेवो फ्रिजा दवरून फाल्यां खावचें त्या पुरा करूनच ओके आनीक एक शुद्ध भूक फर्स्ट हांव सांगिल्लें म्हणजे पोट्टा भूक जाल्यार तेन्ना खावका आमगेर टायम जाले खाणाचें म्हूण खावचें न्ही आमकां केन्ना पोट्टा भूक जाता तेदन खावका आय एग्री हांव सांगता बट हांव मदें मदें तेका एक पण खाता बट आमी अशी खावची रीत आमगेले अशी आसूं का एक्चुली केदन पोट्टा भूक जाता तेदन खावका वी ऑलवेज ईट नाव वेन वी आर बोर्ड वी डोंट नो वॉट इज हंगर आमकां हंगर म्हळ्यार कसं ना म्हूण फस्ट गोत्त आसूं का तें आमकां सकाळचें नॉर्मली कळटा राती आमी तुकून सकाळ खायनाची तेदन आमकां हंगर म्हळ्यार कसं ना म्हूण कळटा लास्ट वन ऋतबूक म्हळ्यार आमगेले सिजनल फ्रुट्स कसं आसा तें एक रिजनाक जावचें आतां समराक आमकां मेळचें वॉटरमेलन मस्कमेलन कुकुंबर मग्गे ह्या पुरा 80 to 90% ऑफ वॉटर रीच तांतू समरांत आमगेली बॉडी डिहायड्रेट जाता सो ह्या आमगेली बॉडीक रिहायड्रेट करूंक हेल्प जाता यू कॅनॉट टेल यू अवॉयड इट आमगेले बॉडी शूड बी वन विथ नेचर ओके सो कमिंग टू मँगो आनी पणसू काजू ह्या पुरा हीट क्रिएट करचे बॉडीन तूं पावसाळी जावचें पावसाळीन तूं कसं कोल्ड अशी आसता तर आमगेली बॉडी वॉर्म करूंक जावचें तसले सीजनल फ्रुट्स ह्या पुरा आमी एवॉयड करूं जायना ईटन इन रायट अमाउंट मँगो वील हेल्प यू इन वेट लॉस ट्रस्ट मी ओके सो आमी ह्या पुरा खावू का ह्या पुरा नाका म्हूण कंप्लिटली एवॉयड करूंक जायना खाताना लिमीट आसूं का त्या मँगोक आनी बनानाक न्ही खंयचेय फ्रुटाक जाल्यार एक लिमीट आसूं का चांग अमृतय मागीर विश म्हळ्यार चड अमृतय विश जाता सो त्या कॉन्सेप्टार तुमी कसं खाता की लिमिटार खावका नेक्स्ट ब्रेड आता मस्त नमुने ब्रेड मेळटा मल्टीग्रेन होल व्हीट तसल पुरा हे मस्त चांग म्हूण हांव ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆ वाजिला तुमगेल प्रकार कसं ब्रेड इज नॉट फ्रेश फूड इट्स मेड फुडें कोरून आशिल्लें ओके सो यू शूड ऑलवेज ऑप्ट फ्रेश फूड एंड कमिंग टू नॉर्मल मैदा दॅट I'm talking normal bread that I'm talking bread is made of maida so maida comes under those 5 white poison कसं म्हणतांची त्या 5 white poison अंतू मैदा एक अनेक एक white sugar अनेक एक white salt अनेक एक white polished rice अनेक एक dairy milk या 5 items कसं आसा आमी केदन एवॉयड करतांची त्या आमगेले जिवाक भारी चांग नॉट जस्ट फॉर वेट लॉस बट फॉर अ हेल्दी लिविंग ह्या 5 आयटम्स आमी केदन एवॉयड करतांची आमकां भारी चांग तशीची ब्रेकफास्ट स्किप केल्यार म्हळ्यार ब्रेकफास्ट खाय न्ही जाल्यार वेट लॉस वग्गी जाता म्हूण ब्रेकफास्ट खाय न्ही जाल्यार यू पुट ऑन वेट दीस इज फॅक्ट तुमी ब्रेकफास्ट खाय न्ही जाल्यार यू ऑब्जर्व यू पुट ऑन वेट व्हेरी इजिली ओके एंड नॉट जस्ट अबाउट वेट तुमी तुमगेल बॉडीक मस्त पनिश करता आसनची breakfast एक saying as English and the breakfast should be like a king lunch should be like a prince and the dinner should be like a pauper malari this is again coming back to our traditional root सकाळ आणि दनपार खायांची रात्री खाऊ नकांची म्हणून रात्री कितली उणी जाता की तितली खायांची म्हणून सकाळ आणि ब्रेकफास्ट खावका लायक कोण खावचा रिच फूड खावका ताका एक रिजन आसा तुम्ही नाईट खाऊन जातरी सकाळ फुडाक मस्त गॅप आसता तुमगेल डायजेस्टिव फ्युअल विल बी वेटिंग वेन यू पुट इन सम एनर्जी इनसाइड और योर फूड इनसाइड विच विल बी टर्न टू एनर्जी तुम्ही सकाळ तुकोण सांजी घरा येवचे दवरताय तुमगेल अनेक काम आसता ताका एनर्जी जावका तुमकां ताका तुम्ही सकाळ खावचे इज मॅन्डेटरी इट्स नॉट इवन ऑप्शन लायक तुमकां ऑप्शन येना तुम्ही खावू का एक्चुअली ओनली ऑप्शन यू हॅव इज ॲट नाईट अनेक प्रोटीन शेक्स लायक म्हूण there is no substitute for natural food items so I would always suggest go for natural foods अनेक सपूर आशिल्लें एक्सरसाइज करूं ना म्हूण exercise is for everybody सपूर आशिल्ले जाणान थोर आशिल्ले जाणान कोणाक पुरा सकल बैस जायना कोणाक पुरा मस्त हेल्थ इश्यूज आसता तांकां भारी सांग या अनेक एक लायक क्वेश्चन येता म्हळ्यार सुमार जण म्हाका पुडा मस्त सपूर आशिल्ली म्हाका निमित्त आशिल्ली तूं 5 क्लास घेतल्यार तूं इनविजिबल जातली या कशें तूं करता आसा म्हणून बट नो योगाभ्यासा विशयी उलयता आसन जाल्यार योगाभ्यास करतना हांव ऑब्जर्व मस्त जणांत केला या मिगेलंत मात न्ही
तुम्ही ओव्हरवेट असलरी तुमगे नॉर्मल BMI घेतांची, तुम्ही अंडरवेट असलरी तुम्ही नॉर्मल BMI घेतांची. दिस इज वॉट आय हॅव ऑब्झर्व. अँड आय टेक क्लास 6 to 7 hours फूड घेतशिली जिल्लरी हा वेट ಅಂತೂ उणी करनी मिगे नॉर्मल फूड घरा कैसे करता त्याच खाणं उण ಅಂತೂ करना आशिली बट मिगे वेट ಅಂತೂ पुटॉन जायना आशिले. बट योगाभ्यास करतरी मस्त एक इमिडिएट जायना ओवरनाइट ಅಂತೂ जायना. आफ्टर some years I observed that my BMI is normal. So it's not like thin people kellari weak jatanchi kasane tasal na tummi in fact anike strong jatanchi. It's not just about your muscles, tumgel bone strong jata, tumgel organs function like jata. So in any ways it's like myth. तुम्ही सांगितलं मग एक मला क्वेश्चन उडगसायला आता दोग जण पळोच एक लॅक असताची जाल्यार तांगेल वेट दुसरे असता ना ಸ್ವಲ್ಪ जन पळोवचेक सपूर असताची जाल्यार तांगेल वेट चड असता ते कळलं. त्या इथ्याक म्हळ्यार आमगेल बोन वेट चड असता दॅन मसल वेट. तशी ताजे निमित्त थिन पीपल मायट बी वेइंग मोर ऑन द स्केल वेइंग स्केल. वय अनेक मिथ और फॅक्ट आतो दूध आणि दही हेल्थाक चांग नाही म्हणून. दूध आणि फ्रेश दही is very good for our health. But having said that, there is nothing fresh and good now. आता पुरा adulterated आणि पुरा powdered तसल कोरनू आमकां मेळची निमित्ती दूध आणि दूध चांग नाही. बट फ्रेश मिल्क मेळ्ळारी इट्स व्हेरी गुड. ओके दही येताना फ्रेश मिल्क मेळ्ळ ताजी दही आमी केल्ले म्हणजे दही इज नीडेड फॉर आवर बॉडी. आमगेल बॉडींतू हेल्दी गट बॅक्टेरिया म्हूण आसता. ह्या कर्ड घेतिल निमित्ती ते हेल्दी गट बॅक्टेरिया डेव्हलप जाता. ताजी निमित्ती आमगेल इम्युनिटी इम्प्रूव जावन आमगेले बावेल मुवमेंट चांग करूंक हेल्प जाता. सो कर्ड इज रिक्वायर्ड. आणि ऑयल आणि घी अवॉइड करका चांग नाही म्हणून. सो हांव सांगील म्हणके तुमी कशी एक कसने आयटम घेतांची इट मॅटर्स अ लॉट. आमगेल फ्रेश पुरान ती फ्रेश ॲड करता आसता म्हळ्यार इट्स नॉट अवेलेबल नाव. ओके फ्रेश कोकोनट ऑयल कसं असतं दॅट इज दी बेस्ट. ओके आमी ह्या फ्रेश कोकोनट ऑयल आतां आतां फॉर एक्झाम्पल आमी खंयच्या भायर तळ्ळलांनी खातांची वी ब्लेम लायक ताजे निमित्त आमी वेट पुट ऑन जाता. नॉट जस्ट वेट पुट ऑन अनेक आमगेल हेल्थ इश्यूज स्टार्ट जाता. इत्याक म्हळ्यार आमी रिपीटेड यूज ऑफ दिस कोकोनट ऑयल कसं करता आसची तळ्ळलांतू वापस तोळचे दॅट इज बॅड. ओके आमी एक पंत तोळण जातरी त्या काणू सायडा दवरका. ओके आतां तुमी लेखतली त्या वेस्ट आनी तितली मोल दिवन घेतला ह्या नाव म्हणून तुम्ही कसं असं उपकार्यानी जेव करताना ಸ್ವಲ್ಪ ಪಣ್ಣು घालूक तुमकां ताल जावक तदन त्या ताल यूज करयांची. नेक्स्ट टायम तळ्ळल खाताना वापस फ्रेश ताल यूज करयांची. तळ्ळल चड खावचा नज बट वेन यू आर ईटिंग यू टेक फ्रेश ऑयल. इट्स नॉट जस्ट आय एम टॉकिंग अबाउट वेट लॉस आमगेल हेल्थ चांग आसच्याके फ्रेश ऑयल जावका. ओके अँड कमिंग टू घी हांव सांगील म्हणके 1 tablespoon घी लायक घी घरांतू केल्लेलो आसलरी आमगेल वेट लॉस जर्नीक मस्त हेल्प जाता. आणि ह्याची घी वेन यू ॲड इट विथ सम तळ्ळल कसं स्वीट करूक आनी यूज करताना ताजें कॉम्पोजिशन चेंज जावन इट बिकम्स हार्मफूल फॉर आवर बॉडी. हे तुम्ही सांगला जाल्यार एक लास्ट नट्स आर फॅट्स. वय नट्स आर गुड फॅट्स दॅट आवर बॉडी नीड्स. हे एक फर्स्ट पार्ट मुक्ताय जालें एक आहारा विशयारी. आता डॉक्टर विशाखा भट आमकां योगासन शिकयतात. सो आत्तां आमी आहारा विशयार पुरा आयकून जालें. नेक्स्ट आमी आतां व्यायाम कसो पुरा आमी अभ्यास केल्यारी आमगेले हेल्थ इम्प्रूव कोरता. आनी अनेक जणांक वेट चड आसा वेट उणी कोरका वेटा निमित्ती आमगेल हेल्थ वायट जाला. सो आमी वेट उणी केल्यार आमगेल हेल्थ वापस म्हाका येता. सो आमी कसो पुरा अभ्यास कोरता म्हणून मस्त जाणां डावट आसता. सो आज आमी तसल केला अभ्यासू आमी आतां कोरया. ओके सो फर्स्ट आमी ऑलवेज टू बिगीन आमी प्रेयरा ओट्टू अभ्यास करका. सो फर्स्ट आमी कशी बैसुका म्हूण पळया. ह्या सुखासन तुमी सुखासनार बैसू येता. कोणाक पुरा जत्ता तुमी तुमगेल पाय नी जॉयंट बेंड करून वज्रासनारी बैसू येता. दिस इज वज्रासना. कोणाक पुरा हेवी पाया गांठी दूख आसा तांणी सुखासनारी बैसून घेवता. आनी तुमी ह्या वज्रासनार बैसता सुस्त जाल्यार मध्येन थंय सुखासनारी बैसू येता. ओके आतां दोनी हातांतू चिन मुद्रा टिप ऑफ युअर इंडेक्स फिंगर टू द टिप ऑफ द थंब वरलल पुरा बॉट स्ट्रेट आसुका. दोनी हातांतू आनी दोनी हातू पाया वयर दवरया. आमगेल पार्टी स्ट्रेट आसुका. जेंटल स्माइल ऑन युअर फेस.
आमगेल चेस्ट कंप्लीट एक्सपांड जावन आसूं का ताजे खातीर आमगेल शोल्डर चिक्के मागशे वोरया तातूंत आमगेलें चेस्ट कंप्लीट जावन एक्सपांड जाता. ओके, आतां जेंटली क्लोज युअर आयज. दीर्घ उसीर भितर घेवया आनी हगूर उसीर सोडया. दीर्घ उसीर भितर घेवया आनी हगूर उसीर सोडया. आतां उसीर घेवन उसीर सोडता तिनी पंता ओमकार चॅन्ट कोरया. सो इनहेल. As you exhale, you will be chanting Omkara. दोन्ही हातांतू नमस्कार मुद्रा. Let us offer our salutations to Maharshi Patanjali. Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena yopakarotam pravaram muninam patanjalim प्रांजलिरान्नतोऽस्मिन्. दोन्ही हातू मागशी लॉक कोन घेवया. उसीर सोडता हगूर मुकारी कितली जतगी तितले भू नमन. हगूर वैरया. दोन्ही हातू घश्टुया आनी दोन्ही हात आमगेल्या दोळ्या वयर दवरया. हाता बोट न्हय. palms on your eyes. आनीक एक वेळा rub your palms. Place your palms on your eyes. हगूर आमी हात पळयता दोळ सोडया. सो फर्स्ट आमी लूजनिंग एक्सरसाइज अभ्यास कोरका. सो आज आमी पायाचनी आमगेल कुर्ता व्यायाम बैसून अभ्यास कोरया. सो हगूर पायू मुखार स्ट्रेच कोन घेवया. आमगेल दोन्ही हातू बटक रिजन लगी. फर्स्ट सांगील म्हणके कंचे अभ्यास करताना आमगेल चेस्ट कंप्लीट जावन एक्सपांड जावन आसूं. तेदना डीप ब्रीदिंग विदाउट मच एफर्ट इजी जाता आमकां. ओके, दोन्ही हातू बटक रिजन लगी. आमगेल हातू मस्त मागशी वरे वरून फाट तेदना स्ट्रेट आसना. ओके, आतां आमगेल पाया बोटाक मात्र मुवमेंट्स दिवया. ओनली टू युअर टोज. हगूर अभ्यास राबोया. आतां आमगेल पायू साध्य जलल तितली मुखार स्ट्रेच कोन घेवया आनी मागशी 2, 3, 4 आनी 5 हगूर अभ्यास राबोया. आतां रोटेशन 1. नॉर्मल ब्रीदिंग या पुरा करताना 2, 3, 4 आनी 5. आतां ऑपोजिट डायरेक्शन 1, 2, 3, 4 आनी 5 हगूर अभ्यास राबोया. आतां आमगेल दोन्ही पाया मध्येंतू गॅप दवरून घेवया. आमगेल दोन्ही पायू राइट साइडा वोरया. साध्य जल्लरी पाया बोट नेला लागोचा प्रयत्न सो. तशीची लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड. नॉर्मल ब्रीदिंग. राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट आनी लेफ्ट. आतां आनी थोडे पाय सेपरेट कोरया. दोन्ही पायू भितरी आनी भायर. इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन आनी आउट. हगूर अभ्यास राबोया. आमगेल दोन्ही पायू वापस ओटू हाडया. राइट पायू मडचुनु थाई टू द चेस्ट. आमगेल फाटी स्ट्रेट असो.
पायू नेला तुकुनु चिक्के वैरी आणि मुकारी लेफ्ट पायू मुकारी राईट पायू लेफ्ट आणि दोन्ही पंता राईट पायू लेफ्ट पायू आणि एक लास्ट पंता राईट आणि लेफ्ट हगूर अभ्यास राबोया आता आमगेल राईट पायू लेफ्ट पाया वैर दवोरिया लेफ्ट थाई वैरी आमगेल लेफ्ट पायू स्ट्रेट असो आमगेल राईट हाता हेल्पान पायू कितली जतगी तितली सकल साध्य जलर नेला लागोचा प्रयत्न उडगास दवर का कंचे अभ्यास आम्ही फोर्स कोरनु कोरूनच तशी म्हणून आमगेल कसनी एफर्ट घालना अशी आसची नाही कम आउट ऑफ युअर कम्फर्ट झोन बट डोंट फोर्स युअर बॉडी ओके आता वैरी टू द चेस्ट down to the floor, up to your chest, 3, 4, अनेक एक लास्ट राउंड सकल आणि वैरी आता आमगेला राईट पायू दोन्ही हातान धोरण घेऊया साध्य जलरी हात इंटरलॉक करून चरडा दरलल वरी दोरिया नतलरी कोणाक पुरा इंटरलॉक करू जायना एक हात तुमगेला अँकल जॉइंट वैरी अनेक हात नी जॉइंट वैरी ओके नाउ इन एंड आउट मूवमेंट हार्ट स्ट्रेट करिया इन एंड आउट 2 3 4 आणि 5 आता आमगेल एक हातू अँकल जॉइंट वैर असो अनेक हातू नी जॉइंट वैरी विल गो फॉर रोटेशन सकल साध्य जलल तितली वरिया तशीच वैरी ओके 2 नॉर्मल ब्रीदिंग 3 4 आणि 5 तशीची ऑपोजिट डायरेक्शन 1 2 3 4 आणि 5 हगूर अभ्यास राबोया आता पायू मुकारी स्ट्रेच कोरिया याच अभ्यासम्यत लेफ्ट पाया ಒಟ್ಟು कोरिया लेफ्ट पायू मर्चुनु राइट पाया वैर दवोरिया लेफ्ट हत्ता हेल्पान लेफ्ट पायू साध्य जलल तितली सकल आमगेला अपर बॉडी स्ट्रेट असो ओके सकल आणि वैरी डाउन अप 3 up 4 up अनेक एक लास्ट राउंड and up आता आमगे लेफ्ट पायू दोन्ही हातान धोरण घेऊया ओडोल सांगील म्हणके जत जलरी हातू इंटरलॉक करून घेवेत इन एंड आउट मूवमेंट 1 2 पार्टी स्ट्रेट असुका 3 4 आणि 5 हगूर अभ्यास राबोया आता एक हातू आमगेला अँकल जॉइंट वैरी अनेक हातू नी जॉइंट वैरी रोटेशन आता सकल आणि वैरी गिव योर मॅक्सिमम एफर्ट 2 3 4 अनेक एक राउंड 5 आता याच आम्ही ऑपोजिट डायरेक्शन आर कोरिया 1 2 3 4 अनेक एक लास्ट राउंड 5 हगूर अभ्यास राबोया पायू मुकारी स्ट्रेच कोरनु रिलॅक्स फॉर वाइल रिलॅक्स करताना पायू दूर हात मागशी नेक इन एनी कम्फर्टेबल पोझिशन असो आता नेक्स्ट हांव साइड आपकून कोरून दाखयता सो दॅट द प्रॅक्टिस इज क्लियरली विजिबल ओके दोन्ही पायू आणि हातू ಒಟ್ಟು हाडिया आमगेला दोन्ही हातू राइट साइड ओर्नु try to touch your forehead to the floor if possible उसिर घेता वैरी दोन्ही पाय आमगेला ಒಟ್ಟು असो उसिर सोडता लेफ्ट साइड तुकुनु मागशी उसिर घेता वैरी उसिर सोडता राइट साइड उसिर घेता वैरी उसिर सोडता लेफ्ट साइड आणि दोन्ही पंता राइट साइड लेफ्ट साइड आणि एक लास्ट पंता राइट आणि लेफ्ट हगूर अभ्यास राबोया
आत्ता आमगेल राईट हातू बेंड कोरनु आमगेला बोट्टा तुकुनु एल्बो ताई आमगेल बटक रीजना लगी दवरचे पायु ओटूची टेक योर लेफ्ट हैंड अप 1 2 normal breathing 3 4 आणि 5 याच आम्ही लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 आणि एक राउंड कोरिया राइट साइड 1 2 3 4 5 आणि लेफ्ट साइड 1 2 3 4 and 5 slowly come up. सो आत्ता आम्ही दोन्ही केलेला अभ्यास कसा असा आमगेल या पोर्शन अंत कुर्टा रिजन अंत कोणाक पुरा फॅट एक्युमुलेट जावन आसता त्या फॅट उणी करूक आणि त्या पार्ट स्ट्रेच करून स्ट्रेंथन करूक भारी चांग अभ्यासू आत्ता आम्ही ಕೆಲವು आसन अभ्यास करूया दोन्ही पायु आणि हातू ओटू असो आमगेल राइट पायु मडचुनु लेफ्ट नी जॉइंट लगी दवोरिया पार्टी स्ट्रेट आता उसिर घेता दोन्ही हातू शोल्डर लेवल आमगे लेफ्ट हातू राइट पाया लगी भायर हाडका ओके साध्य जलरी नेला दवरका ना तुमक जायन जलर खई जतगी थई दवरिया आमगे राइट हातू मक्षी बटक रीजन लगी मस्त मक्षी दवरलरी तुमगे पार्टी स्ट्रेट असेशना आमगे पार्टी स्ट्रेट असुका सो जस्ट नियर योर बटक रीजन place your left hand near your right leg उसिर घेया मध्यंत असताना उसिर सोडता twist your body and look back मक्षी पळोका साध्य जलल तितली मक्षी दीर्घ उसिराट उसिर भरून दीर्घ उसिराट कोरका आता हगूर मध्ये या अनेक एक राउंड या कोरिया आमगेल राइट हातू मक्षी लेफ्ट हातू राइट पाया लगी दवोरिया उसिर घेवचे उसिर सोडता मक्षी पळया दीर्घ उसिराट हगूर मध्ये या दोन्ही हातत शोल्डर लेवल उसिर सोडता हातू सकल पायु मुकारी सो नेक्स्ट आम्ही याच अभ्यासू अनेक पाया ओटुकोरिया करताना सुलभ पाय मडचुनु कोरेत बट सिस्टमॅटिक वेन तु कोरचे इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सो लेफ्ट पायु फर्स्ट मडचुनु आमगे राइट नी लगी दवोन घेविया पार्टी स्ट्रेट as you inhale both the hands up to your shoulder level at the left हातू मक्षी बटक रीजन लगी राइट हातू लेफ्ट पाया लगी दवोरिया यस उसिर घेऊन उसिर सोडता लेफ्ट साइड हातू कुणत मक्षी पळूया दीर्घ उसिराट हगूर मध्ये या वापस एक राउंड कोरिया आमगे लेफ्ट हातू वापस मक्षी नियर द बटक रीजन राइट हातू लेफ्ट पाया लगी उसिर घेऊन उसिर सोडता मक्षी दीर्घ उसिराट कोरिया हगूर मध्ये या आता उसिर सोडता हगूर हातू सकल पायु मुकारी स्थितिक येऊनु मागिरी रिलॅक्स या अभ्यास कोरची निमित्ती आमगेल डायजेशन कसं असं त्या इम्प्रूव्ह करूक वरे हेल्प जाता आणि आमगेल मेटाबॉलिझम इन्क्रीज करूक हेल्प जाता आता दोन्ही पायु आणि हातू ओटू हाडिया राइट पायु मडचुनु लेफ्ट पाया लगी दवोरिया लेफ्ट थाई लगी पार्टी स्ट्रेट असो दोन्ही हातू साइड हाडिया आता उसिर घेता हगूर दोन्ही हातू वैरी आमगेल आंग साध्य जलल तितली वैर स्ट्रेच कोन घेविया आमगेला कुर्टा तुकुनु हत्ता बोट्टाल येताय कितले जतकी तितले स्ट्रेच कोन पार्टी स्ट्रेट कोन घेविया आणि हगूर हातू सेपरेट कोरिया उसिर घेता मक्षी वच्चा उसिर सोडता सकल कॅच होल्ड ऑफ युअर ग्रेट टो आणि साध्य जलल तितले गळ भितरी साध्य जलरी नमगेले फोर हेड जवो चिन नमगेले पाया लागूचा प्रयत्न सो फोर्स कोर्नु कांटी बट कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन गिव योर मैक्सिमम एफर्ट एंड गो डाउन खई उसिर गट्टी दोरू ना नॉर्मल ब्रीदिंग कोरका
आता अनेक एक राउंड करूया. सो वयर येताना आमगेल आंग स्ट्रेच करता वयर येऊया. इनहेल, गो बैक. उसे सोडता आंग स्ट्रेच करता सकल बेंड जाया. कैच होल्ड ऑफ योर ग्रेट टो. अनेक एक पण उसिर घेया. उसे सोडता सकल वच्चा. खरी जतगी तुमक थई मेंटेन. आता हबूर वैरेया. उसिर सोडता सैडा तुकुन हातू सकल हाड्या. पायू निकारी स्ट्रेच कोरिया. याच अभ्यासत अनेक पाया ओट्टु कोरिया. सो लेफ्ट पायू मर्चुनु राइट पाया लेदवचे. पाटी स्ट्रेट. उसिर घेता दोन्ही हातू वैरी. आंग वैरी स्ट्रेच कोन घेवचे. इनहेल बैक. उसिर सोडता सकल. Catch hold of your great toe and take your head in. दीर्घ उसिराट. अंगेल पोट्टा region observe कोण घेऊ का. पाया मूळ पाया सकल observe कोण घेऊ का. Observe the back of your leg. Observe your calf muscles, hamstring. उसिर घेता वैरी आणि मागची अनेक एक राउंड कोरिया. उसिर सोडता सकल. पाया बोट धरचे आणि गळ भितरी. दीर्घ उसिराट. हगूर उसिर घेता वैरेया. आता उसिर सोडता सैडा तुकुन हातू सकल. पायू मुकारी स्ट्रेच कोरनु. स्थितिक एवनु रिलॅक्स कोण घेऊया. या अभ्यास कोर्च निमित्ती आमगेले पोट्टा मसल्स स्ट्रेंथन कोरुक and also abdominal fat उणी कोण घेवच्याक बारी चांग अभ्यासु. आता दोन्ही पाय ओटू असो. याच अभ्यासात दोन्ही पाय स्ट्रेच कोरनु कोण घेऊया. ओके. आता उसिर घेता दोन्ही हात सैडा तुकुन वैरी. सांग वैर स्ट्रेच कोण घेया. उसिर घेता बैक. उसिर सोडता सकल. ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जतले. Catch hold of your great toe. खरी जतगी तुमका थई मेंटेन करिया. अनेक एक वेळा उसिर घेवचे. उसिर सोडता आमगेल आंग सकल होरिया. साध्य चलरी. forehead or your chin to the knee. And also आमगेल elbow ने लागूचा प्रयत्न सो. आता उसिर घेता वैरी आणि मागशी अनेक एक राउंड कोरिया. उसिर सोडता सकल. कॅच होल्ड ऑफ युअर ग्रेट टो. आता उसिर सोडता गो डाऊन. उसिर घेता वैरेया. आता उसिर सोडता सैडा तुकुनु हातू सकल. स्थितिक एवनु मगिरमी रिलॅक्स कोण घेऊया. आमगेले फाटी ऑब्जर्व कोण घेया. फाटी वरे हंतु स्ट्रेच जाता. It will also help strengthen your back muscles, abdominal muscles. आता नेक्स्ट आम्ही बद्ध कोणासन अभ्यास करूया. सो आवत मुखातून अभ्यास कोण दाखयता सो दॅट द प्रॅक्टिस इज क्लिअरली विजिबल. दोन्ही पायू ओटू हाडचे. आता उसिर घेऊन उसिर सोडता आमगेले दोन्ही पायू मडचुनु soles of the feet together असो. हत्ता हेल्पान पायू साध्य जलल तितले अंगा लगी हाड्या. दोन्ही हात आता इंटरलॉक कोण घेऊन पाया बोट्टा लगी दवून घेऊया. As I always tell, take your shoulder back, your chest should be completely expanded. डोळ मुचून घेया. पायू साध्य जलल तितली सकल वोरिया. Come out of your comfort zone, but do not force. Go for good breathing. उसिर घेता आमगेले पायांतू जाऊची stretching observe करिया. Enjoy the pain with a beautiful smile. Now let's fly like a butterfly. आमगेल पाया कत्ता movements दिव्या. So enjoy the pain with a beautiful smile. So smile करिया पूरा जना. Yes. Butterflies only look beautiful when they smile, I suppose. Yes, slowly you can stop the practice now. आता उसिर घेता हगूर मागशी बच्चा.
उसिर सोडता सकल उसिर घेता वैरी आणि माक्षी उसिर सोडता सकल हगूर वैरय्या आता अनेक एक वेळा आमगेला पायाक मूवमेंट्स दिव्या लेट्स फ्लाय लाईक अ बटरफ्लाय and slowly stop the practice. हगूरता पायु मुकारी स्ट्रेच करूया स्थितीक येऊन मागिरी रिलॅक्स कोण घेऊया. सो आता केलेला अभ्यासू कोणाक पुरा सयाटिका पेन अस तांक्या बारी चांग अभ्यासू हाजी ओट्टू दिस इज अ बून फॉर वुमन इताक म्हळ्यारी मेनोपॉज जो कोणाक पुरा पीरियड्स जस्ट स्टार्ट चला तांकां पेनफुल पीरियड्स आसा and also for the ones who are pregnant this is an excellent practice. ताजी ओट्टू kidney related कोणाक पुरा issues आसा तांकां this is a very good practice. Okay, so आता मी next अभ्यासू नीट दोन अभ्यास करूया. So slowly next gather नीट दोन अभ्यास करची म्हळ्यार शवासना करची न्ही एवरीबडीज फेवरेट युनिवर्सल आसना. सो आमी विंगड अभ्यास करूया. आता दोन्ही हातचा हेल्पान हगूर lie down in शवासना. शवासना म्हळ्यार पाय दूर हात दूर palms facing the roof. आता नीट दोन करच्यांतू फर्स्ट आमी पवन मुक्तासन अभ्यास कोण घेऊया. दोन्ही पायू आणि हातू ओटू हाडया उसिर घेऊन उसिर सोडता आमगेला दोन्ही पायू मडचूया. आमगेला दोन्ही हातान पायू धोरण घेऊया. आता आमगेल थाई शुड बी वेरी क्लोज टू आवर चेस्ट. हगूर आमगेल गळ वयर हाणू ट्राय टू टच योर चिन और योर फोरहेड टू द नी. तुमको खड़ी जतगी थई मेंटेन विद गुड ब्रीदिंग. उसिर सोडता सकल अनेक एक पंता अभ्यास करूया. पायू मुकारी स्ट्रेच करूया. उसिर घेऊन उसिर सोडता दोन्ही पायू मडचून थाईज नियर द चेस्ट. दोन्ही हातान पायू धोरण घेया. आता हगूर आमगेले गळ वयर हाडया. चिन और योर फोरहेड टू द नी इफ पॉसिबल. दीर्घ उसिराट करूया. हगूर सकल पायू मुकारी. Pavana Muktasana is an excellent practice for the ones who have excess gas in the body, excess air in the body. ಕೆಲವು ಜನಾಂಕ ವಾಯು ವಾತ ಕಸ ಚಡ್ ಜಾವನ್ असता तांका गॅस रिलीज करूक पवन मुक्तासना is an excellent practice. आता नेक्स्ट आमी ಕೆಲವು स्ट्रेचिंग्स अभ्यास कोण घेऊया. आमगेला पोट्टा वेट आणि कुर्ता वेट आणि थाई वेट कसं असं या ಕೆಲವು ಜನ चड जावन असता या चड जाल्यार वेट उणी करूक कंचे पुरा अभ्यास करूं म्हणत पळोवन घेवया. ओके, दोन्ही पायू आणि हातू ओटू हाडया. आता उसिर घेता आमगेला राईट हातू राईट पायू वैरी राईट हातू माक्षी नेलारी. आमगे लेफ्ट पायू वरे स्ट्रेट असुका. उसिर सोडता सकल उसिर घेता लेफ्ट पायू लेफ्ट हातू वैरी लेफ्ट हातू माक्षी नेलारी. उसिर सोडता सकल उसिर घेता राईट हातू राईट पायू वैरी उसिर सोडता सकल लेफ्ट हातू लेफ्ट पायू वैरी आणि सकल. अनेक एक राउंड करूया आमी. उसिर घेता राईट हातू राईट पायू वैरी उसिर सोडता सकल लेफ्ट हातू लेफ्ट पायू वैरी आणि सकल. हगूर अभ्यास राबोया. पायू दूर हातू दूर palms facing the roof. नेक्स्ट आता मी याच अभ्यासू दोन्ही पाया ओटू अभ्यास करूया. दोन्ही पायू आणि हातू ओटू हाडया. उसिर घेता आमगेला दोन्ही पायू वैरी स्ट्रेट आणि हातू माक्षी नेलारी. उसिर सोडता सकल उसिर घेता वैरी माक्षी उसिर सोडता सकल
आणि एक लास्ट राऊंड करूया. सो उसीर घेता दोन्ही पायू आणि हातू वैरी आणि मागशी नेलारी. उसीर सोडता सकल स्थितीक येऊन मागिरी रिलॅक्स. आमगेल पोट्टारी आणि थाई जाणतू चल चेंजेस ऑब्झर्व कोण घेया. दीर्घ उसिराट कोरका. त्यांचे अभ्यास करताना ब्रीदिंग ओटू कोरका उडगास असो खंय आम्ही ब्रीदिंग होल्ड करून ना. आणि आता करयताना तुमका 3 राउंड्स शो केला अभ्यास 5 राउंड्स करेला तुम्ही त्या 7 to 8 राउंड्स अभ्यास करून घेवेता. ओके, दोन्ही पायू आणि हातू ओटू हाड्या. नेक्स्ट आम्ही आता रोटेशन अभ्यास करूया. उसीर घेता राईट पायू 90 डिग्री ताई वैर हाड्या. आता राईट अ बिग सर्कल विथ युअर राईट लेग. आमगेल दोन्ही पायू स्ट्रेट असुका. 2 3 आणि एक लास्ट राउंड 4. अशी आम्ही या ऑपोजिट डायरेक्शन आणतो वरे कोण घेऊया. 1 2 3 4 आणि 5 हगूर अभ्यास राबवूया. आता पायू सकल आमगेल राईट पायांतू आणि लेफ्ट पायांतू असे व्यत्यास ऑब्झर्व करूया. याच अभ्यासात आम्ही लेफ्ट पाया ओट्टू करूया. उसीर घेता लेफ्ट पायू 90 डिग्री ताई वैरी and write a big circle with your left leg. 1 normal breathing. 2 3 4 आणि 5. आता opposite direction. 1 2 3 4 आणि 5 हगूर अभ्यास राबवूया. स्थितीक येऊन मागीर आम्ही रिलॅक्स करूया. पायू दूर, हातू दूर, palms facing the roof. दोळ मुच्छुनु रिलॅक्स. आता दोन्ही पायू आणि हातू ओटू हाड्या. नेक्स्ट आम्ही सायक्लिंग अभ्यास करूया. आमगेल दोन्ही पायू मडचुनु. Your thighs should be as close as possible to the chest. आता आम्ही आमगेल एक पायू मुखार ओरका. मुखार ओरची पायू पाया गांठी स्ट्रेट असुका. अनेक पायू मडचून असता. सो मुखार ओरची पायू नेलाले ताय हाडका. नेला लागोच नका and then back. Alternate leg तशीची. मुखार ओरची पायू स्ट्रेट असुका. आणि दोन्ही राउंड. आणि एक लास्ट राउंड. आता ऑपोजिट डायरेक्शन. 1 2 3 4 आणि एक लास्ट राउंड. स्लोली स्टॉप द प्रॅक्टिस. आता पायू मुखारी कोरनू रिलॅक्स फॉर अ वाइल. आमगेल्या पायांतू आणि थाई जांतू जलल चेंजेस ऑब्झर्व करूया. नेक्स्ट आम्ही याच अभ्यासू दोन्ही पाया ओटू करूया. दोन्ही पायू आणि हातू ओटू हाड्या. दोन्ही पायू मडचुनु. थाईज as close as possible to the chest. आता दोन्ही पायू मुखारी आणि मागशी. 2 3 at the opposite direction. 1 2 आणि एक लास्ट राउंड. 3 हगूर अभ्यास राबवूया. पायू मुखारी स्ट्रेच करूनू रिलॅक्स करूया. पायू दूर, हात दूर, palms facing the roof. आता नेक्स्ट आम्ही ट्विस्टिंग अभ्यास करूया. दोन्ही पायू आणि हातू ओटू हाड्या. आमगेल दोन्ही हातू
shoulder level ahanu nelarda orya. Amgel donni payu marchuya, thighs as close as possible to the chest. Usir gheya, usir sorta amgel donni payu right side orya. Sadhya jalari payu amgela hatta lagocha prayatna. Look at your left hand. Usir ghetta vairi. Usir sorta left side. Look at your right hand. So basically opposite hand poloka. Usir ghetta vairi. Usir sorta right. Usir ghetta vairi. Usir sorta left. Anekeka last round right side. Ani left side. Hagur vairevnu abhyas raboya. Payu mukari stretch kon ghevya. Hatu sakala sthitik evnu magiri relax. Relax. Angacha complete weight nelar sodya. आज आम्ही केलेला पुरा अभ्यासू एक वेळा उडगासकोन घेऊया. सो आमगेले अभ्यासानंतर 5 to 10 minutes of shavasana is a must. सुमार दिनांक शवासनेताक वेस्ट ऑफ टाइम म्हणून दिसता. आमगेल बॉडी आम्ही वार्म केलेला ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾವನು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಹಾರನು ಡೀಪ್ ಕೋರ್ನು ತರಿಸಿ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮೀ ಕೆದ್ನ ಇರಬೋಕ. Drop your complete body weight on the floor. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಜಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲ. ಲೂಸನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತೂ ಆಜಿ ಪಯ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ आणि कुर्टा व्यायाम बैसून अभ्यास केला. ताजी नंतर बैसून कोरचे ಕೆಲವು स्ट्रेचिंग केले. ಕೆಲವು आसन आम्ही बैसून अभ्यास केले. निद्दोन कोरची ಕೆಲವು अभ्यासू आसन आणि ಕೆಲವು स्ट्रेचिंग आम्ही निद्दोन अभ्यास केले. या पूरा अभ्यासानंतर आमगेल अंगांतू जलल चेंजेस ऑब्जर्व करिया. अंगाच्या पुरा पार्ट्स आम्ही एक एक कोरनू ऑब्जर्व करता वच्चा आणि रिलॅक्स करता वच्चा. अंगाच्या खंयचे पार्ट्स अंतू दूख असलरी त्या पार्ट कंट्रॅक्ट कोरनू रिलॅक्स कोन घेवया. मनांतश्चे अनेक टेन्शन अनेक पेन कसं पुरा असं असमाधान त्या पूरा आमगेल मनातून सोड्या. Let us just focus on our body and our mind. Observe your toes. Paya bot observe kon घेवया. Observe your ankle joint. Observe your calf muscles. Observe your knee joint. Observe your thighs. आणि कुर्ता region observe कोरिया. अंगाच्या सकलची पार्ट सांगतू दूख असलरी त्या पार्ट कंट्रॅक्ट कोरनू रिलॅक्स करिया. Observe the mid part of the body now. उसिर घेता आमगेले पॉट वैरेवच ऑब्जर्व करिया. उसिर सोडता आमगेल पॉट सकल वच ऑब्जर्व करिया. Observe your chest. उसिर घेता आमगेले चेस्ट एक्सपांड जाऊच ऑब्जर्व करिया. Observe your shoulders, biceps and triceps. Observe your elbow joint, forearm, wrist joint आणि हाता बोट ऑब्जर्व कोन घेवया. अंगाच्या मध्ये पार्ट आणि सकलची पार्ट कंप्लीट जाऊन रिलॅक्स चलल ऑब्जर्व कोन घेवया. आता नेक्स्ट आम्ही अंगाची वयरची पार्ट्स ऑब्जर्व करूया. Observe your neck, girl observe करिया. Chin and cheeks. Observe your lips, upper lip, lower lip. Observe your nose,
right ani left nostril. Observe your eyes, eyebrows, in between your eyebrows. Observe your ears. Amgil angatta complete jaunu relax till observe kariya. Promise yourself to be in this state throughout and forever. Haguratamgele paya bottaka movements divya. Hatta bottaka ani galaka right tukunu left, left tukunu right. Doni payu ani hatu otu hadiya. Right hatu vairornu makshine lardavoria. Left payu मडचुनु राइट साइडा टर्न जाव्या. तुम्ही नॉर्मली उठायतानवरे एक साइड जाऊन राइट साइड जला चांग राइट साइड जाऊन उठाका सडन मुखारशी उठाचा नज्ज. Okay, with the help of your hands slowly come up. Hagur Vairaya. Sit in any comfortable meditative posture. Back and neck erect. Hands in chin mudra. Relaxed shoulders. Your body and mind complete jaunu relax chalal observe kariya. Thank Lord for today's day. Thank Him for this beautiful life and good health. Amgele aichi di su chang jawo. Dev amgel hattana like काम करोवो. Manantu कंचे जवो एक like आलोचन कोरन घेव्या. त्या amgel manantu तीनी पंता repeat कोन घेव्या. Promise yourself to complete your resolution. In this calm state of mind, amgel aicha abhyasu shanti mantra ottu rabboya. Donni hattantu namaskar mudra. Sarve bhavantu sukhinaha. Sarve santu niramayaha. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschid dukkha bhat bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Donni hatu makshi lock kon gevya. Usir sorta hagur mukari. Bhu namana hagur vaireya. Atta donni hatu gashtuya. Ani donni hatu dola vair davorya. Ane kekvala rub your palms. Place your palms on your eyes. Hagurami, heart padaita dol sodia. Open your eyes with a beautiful, beautiful smile on your face. And thank you everyone. So आज ही केलेला अभ्यासांतू तुमको कसने जो डाउट असलरी आमको कमेंट सांत घाल्यांची आणि तुमको कसने टाइपाचे अभ्यास जावका जो कंचे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आका तुमको योगाभ्यास शिकू का मंजलरी त्यावरे आमगेला कमेंट सांत घाल्यांची. So I hope you all have enjoyed the session and see you all in the next session. Until then, take care and bye bye. Namaskaru.